बेकायदेशीर बांधकामांचो सर्वे करून कारवाय करपाच्या हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत आता नेरोल पुलाकडली PWDच्या जागेतली 31 अतिक्रमणां ऑथॉरिटीन डिमॉलिश केल्या. नेरूल ब्रिजा कडेन जे इनलिगली स्टॉल्स गार्डास एन्क्रोच केल्ले ते टोटल नंबर 31 गार्डास आनी स्टॉल आसले आनी आयज ऑथॉरिटीन ह्या हेजेर कारवाई करपाक चालू केल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही जी जागो आसा तो PWDचो जागो आनी हांगाच्या लोकल्सांनी हांगासर एन्क्रोच करून ते धंदे करताले आनी आमकां अशी म्हायती मेळिल्ली आसा सुत्रा कडल्यान की ऑथॉरिटीन हेच्या पयलीं तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ल्यो पूण त्या हेजेर तेंच्यांनी कांय हालचाल करूंक ना. तेज्या खातीर आयज ऑथॉरिटीन हे हांगासर डिमोलिशन कंडक्ट केल्लें आसा. मजगतीं मांद्रे आनी मोरजे वाठारांत पंचायतींनी बेकायदेशीर बांधकामांचो सर्वे सुरू केला. आता कशें आसा इन्स्पेक्शन करतना आमी सद्या रोड सायड घेतला. रोड सायडीची जी कमर्शियल स्ट्रक्चर आसा तेंचो आमी आयच्यान सर्वे करपाक स्टार्ट केला कारण आमकांय तो रिपोर्ट प्लेस करपाचो. आतां इन्स्पेक्शन करतना लोकांचें अशें म्हणलें की आमकां तेंचे खूब प्रश्न येतात की बाबा कितके वयतले रस्त्याच्या वायंडींग. आमी PWDकूय लेटर केल्लेलें. PWDक जेन्ना लेटर केल्लें वायंडिंगाचो इश्यू ना. हायकोर्ट कितें म्हणटा की इलिगल स्ट्रक्चराचो रिपोर्ट दिया. लोकांक ज्या पद्दतीन कारण जो सर्वसामान्य गोंयकार आसा तांकां एक चान्स दिवपाक जाय की तेंच्यांनी रेग्युलरायज करप. जर कोण खऱ्यांनीच एन्क्रोचमेंटान आसा जावं गव्हर्मेंट लँडान जर बांदला आनी तेजेर जर मनमानी करता जाल्यार तेजेर कारवाई जावपाक गरजूच आसा कारण एन्क्रोचमेंटान रस्ते वायंडींग आनी बाकीच्या गोश्टींक आमचो हे आसा. ताका लागून आयज आमी हांगा येयले ते एन्क्रोचमेंटाचेर सायड इन्स्पेक्शन करचे. तो आयज आमकां ह्यो रोड खंय कसो डिपेंड आहा तो आमकांय खबर ना. हेची मिडल लायन खंय आसा. PWD आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेलें पूण PWDचो आयज कोण मनीस आमच्या बरोबर ना सध्या येवंकच ना. हय आतां आयज आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा की PWDचे सगळे येवपाचे म्हणून आनी तेंच्यांनी एक्झॅक्ट एन्क्रोचमेंट कशें आहा तें दाखोवपाचें. लोकांक एश्युरन्सूय जाय की बाबा आमचे हे स्ट्रक्चर्स वयतले खंयचे स्ट्रक्चर रेग्युलायज जातले खंयचे कॉम्पन्सेट मेळटले. ओल्ड स्ट्रक्चर बी जाता तांकां कॉम्पन्सेट मेळटले काय ना हे सगळे लोकांक एश्युरन्स जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.